दिव्यवाणी 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 Ergado Sumien Jesu, Hoglato Sumien Jesu. Jesu Cristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक आयताराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आमी नियाळ करचो आयतार जावन आसा साद्या काळाचो 21वो आयतार 21st संडे इन ऑर्डिनरी टायम आनी ऑगस्टाची 21 तारीख ती पडटा ऑगस्ट 21. थंय घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता प्रगट करच्या ह्या वखदां म्हाका तुज्या सर्गींच्या जाणवायेन पवित्रतेच्या सक्तेन भर. ही सुवार्ता आयकुचे हृदयातली पवित्रत्म्यान भरोवन दीत आनी येवच्या आयताराच्या त्या लितुर्जीक तयार जावन तांकां कृपा बोड घटाय मेळोवन दी आनी तांणी येवकरिस्तान वांटेली जाताना सर्गीच्या दैवीक बेसामां तांकांय लाभोवन दीत आनी सुवार्ता तांकां आशिर्वाद हाडून दी. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मुखार घेवया आमी पयलें वाचप इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें. सर्वेस्परो अशें म्हणटा, हांव तांचीं कृत्यां आनी तांचीं चिंतनां जाणा आनी सर भासांच्या राष्ट्रांक एकठांय करूंक हांव येतां. ती येतली आनी म्हजी महिमा देखतली. हांव तांकां एक कुणा दितलो आनी तांचे मदें जिवांत उरल्यांत तांतल्या थोड्यांक तार्शीस, फूट, लूद, मेशेक, तुबल आनी जावान ह्या राष्ट्रांनी आनी म्हजे विशीं केदींच आयकूंक ना आनी म्हजें वैभव पळोवंक ना त्या द्वीपांनी धाडटलो. ती म्हजी महिमा राष्ट्रांक प्रगट करतली. जशें इस्रायल परजा नितळ आयदनांनी घालून अन्नबली सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हाडटा म्हणटा सर्वेस्पर, तशें ती सगळीं राष्ट्रांतलीं तुमच्या भावा भयणीक घोड्यांचेर, रथांचेर, फालक्यांचेर, काशरांचेर आनी कर्यांचेर बसोवन जेरुसलेमांत आसलेल्या म्हज्या पवित्र दोंगरार हाडटली. तांच्या मदल्या थोड्यांक हांव याजक आनी लेवीत जावच्याक विजतलो. अंतर्गीत कीर्तन 117. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सर्वेस्पराक वखाणां सर्व लोकांनो, ताका नांव हाडा सर्व जनांगांनो. सगळ्या संवसाराक वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. बळून तसो मोग आमचे थंय, ससनाक विश्वासी आमचो देव. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवाजवर 12 ओळ 5 तावन 7 11 तावन 13. भावा भयणीनो, आपले पूत कशें देवान तुमच्या लागीं उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुका तीद दितना ताका चीत दिवंक सुकनाका. तो तुका बेस्तायतना तुजें धैर्य सांडिनाका. कित्याक जसो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा. कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हूण येत. देव तुमकां आपल्या भुरग्या बरींच लेखता. आपल्या बापायचे मार काय नासतना सोमा वाटेक आयिल्लो पूत कोण? शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोशाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्यांक ती समाधानाचें आनी नितीचें फळां भरीत जिवीत जोड दिता. ह्या पासत पुरो जावन घडटात ते तुमचे हात उबारून धरा आनी कामतात ते तुमचे पाय तीर सांबाळा. तुमी संकतात ती वाट नीट करा. अशें तुमचे मोडकर पाय आड पडना जावं, बगार ते साफ गूण जावं.
सर्वेस्पराक जय जय. हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हणटा आसो मी. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. असो वांजे लुका प्रमाणे आवासवर 13 वळो 22 तावन 30 लूक चॅप्टर 13 वर्सेस 22 to 30. जेजू शाहारा आनी हळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरन गेलो. तवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारले, सुम्या बाचाव जातली ती थोडीच मू. जेजू तांकां सांगी लागलो, अशीर दारवाटांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक फावटी गोरसो धनी उठून दाराक खीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावत बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सुम्या आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेणा. तेदुआं तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पिवन आसल्याव आनी आमच्या बिदींनी तुवें शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नेणा. खोटेपण आदारतल्यानो चला, तुमी सुमेस्त म्हज्या सरशिलीं. अब्राहाम, इसाक, जाकोब आनी हेर सर प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलेले आनी तुमकां भायर गेल्लीं पळयतस तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. चाराय कुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी आतां जीं कोण निमाणीं आसात ती पयलीं जातली आनी जीं कोण पयलीं आसात ती निमाणीं जातली. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ही 3 वाचपां आमी हांगा आयकलीं. पयलें वाचप, तुमच्या बावडांक सर जनांगा मदलीं ती हाडटली. देव आमकां राखतलो. देव आमकां आमच्या कश्टां आंकांतां बंदपसातावन सोडयतलो. देव आमकां जैत दितलो म्हणलो बरोशेचो संदेश इसाया प्रवादी इस्रायल लोकांक तो दिते आसा आनी आज आमकांय दिते आसा. ह्या बंदपसाच्या वातावरणांत, ह्या कश्टांच्या काळार, अर्थीक परिगत अशें जाल्ल्या ह्या वखदां आमकां सर्वेस्पर हात सोडिना. सर्वेस्परो आमचे सुवें आसतलो म्हूण सर्वेस्पर आमकां बसयता. तें सुवासप सर्वेस्पर अशें म्हणटा. प्रवादी सर्वेस्पराचें उतर प्रगट करता. हांव तांची कृत्यां आनी तांची चिंतना जाणा. आमची कृत्यां आमची चिंतना देव जाणा. त्या खातीर आमची कृत्यां आमची चिंतना आमी केदाळाय देवाक समर्पून दिसय. कित्याक ती सारकी करूंक तो शकता. ह्या संवसारांत आमी आसतना आमकां नाका जाल्ली चिंतपां येतात, नकारात्मक चिंतपां येतात आनी अशें चड बरेपणाच्यो आनी खोटेपण आमकां अधिकार आमचेर चलयता. त्या खातीर आमची चिंतना कृत्यां दोनी तो जाणा. कसलीं कृत्यां आमचें नडतें तो जाणा. आनी सर भासांच्या राष्ट्रांक एकठांय करूंक हांव येता. ती येतली आनी म्हजी महिमा देखतली. सर भासांची राष्ट्रां म्हजी महिमा देखतली. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची कृत्यां आनी चिंतपां देवाची महिमा देखूंक आड जातात. ती हांव काडटलो, हांव जाणा काडटलो आनी म्हजी महिमा ती देखतली. हांव तांकां एक कुणा दितलो आनी तांचे मदें जिवांत उरल्यान तांतल्या थोड्यांक तार्शीस, फूट, लूद, मेशेक, तुबाल आनी जावान ह्या राष्ट्रांनी आनी म्हजे विशीं कितेंच आयकूंक ना आनी म्हजे वैभव पळोवंक ना त्या द्वीपांनी धाडटलो. म्हळ्यार हांव तांकां राखतलो आनी म्हजो वैभव ती पळयतली. ती म्हजी महिमा राष्ट्रांक प्रगट करतली. पळया, आज ती म्हाका समजतली. म्हजी महिमा राष्ट्रांक ती प्रगट करतली. जशें इस्रायल परजा नितळ आयदनांनी घालून अन्न बली सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हाडटा म्हणटा सर्वेस्पर, तशें ती सगळ्या राष्ट्रांतली तुमच्या भाव भयणीक घोड्यांचेर, रथांचेर, फालक्यांचेर, काच्चरांचेर आनी गऱ्यांचेर बसून जेरुसलेमांत आसलेल्या म्हज्या पवित्र दोंगरार हाडटली. म्हणल्यार अर्थ कितें? ती म्हज्या मंदिराक येतली, पवित्र दोंगराक येतली, पवित्रपणान येतली, मागण्याच्या स्पिरितान येतली, भावार्थाच्या सक्तेन ती येतली आनी तांकां हांव प्रेरण दितलो.
तांच्या मदल्या थोड्यांक हांव यासाक आनी लेवीत जावच्याक विंचतलो. म्हज्या परचेक हांव कितें साथ सोडना. थोड्यांक लेवीत जावच्याक सेवा दिवंक आनी थोड्यांक यासाक जावंक हांव विंचतलो. म्हणजे हांव तांकां विविध आपोवणी दितलो. आमच्या पथकांच्या सैवातांव न्हू आमकां देवान सुटका दिवन जिसू क्रिस्ता मरिफात भौतिस्मांत आमकां ताचें केल्यांत. तर आज आमकां हे क्रिस्ती वावरताना आमकां मेळिल्ल्या आपोवण्यांत आमी तिरासणेन आनी भावार्थान विधेयपणान जिवंक आसा. ती सकत आमकां आयची वाचपां दिवन दिता. हाच्या अंतर्गत आमी आयकलें किर्तन 117 आनी श्लोक घेतला मार्काचो वांजेल. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. म्हणजे जेजून दिल्लो आदेश शिसांक आनी आमकां वसा शुभ वर्तमान परगट करा. शुभ वर्तमान एक साक्षी जाया. आज आमी विचारी जाय जाल्ले सवाल ही शुभ वर्तमान हांवें कळशे पोंदा दांपून दवरलांगी. हांवें शुभ वर्तमानाक हांव एक अडकळ जावन आसांगी. शुभ वर्तमान वासी नासतना शुभ वर्तमान नियाळी नासतना हांवें ती दिवंक खंडिती साधना म्हज्या भुरग्या बाळांक म्हज्या कुटुंबांत. तर शुभ वर्तमान एक साक्ष जावंक आज आमकां आपोवणें दिता देव. सर्वेस्पराक वखणां सर लोकांनो ताका नांवाडा सर जनांगानो. आमकां कितें देवान दिलां ताका नांवाडा ताका वखणां. आनी बुडवंत असो मोग आमच्या देव सासणाक विश्वासी आमचो देव. ताजो मोग बुडवंत आनी ताचो विश्वासीपण सासणाचो जावन आसा. आमचो देव तो विश्वासी आनी तो केदीच आमकां चीट करिना. तो आमकां मोस करिना. तो आमचो मोग करता. त्या खातीर आमी त्या देवाच्या मोगान जिवंक जाय. अशें तिसऱ्या वाचपांत तुमी आयकतात जेजू सांगता अशीर दरवाट्यांतल्यान कोण पाशार जाता. अशीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. गरजेचें मोगाचे भाव भयणीनो हो संदेश एक जागवण आमकां दिता. पूण जेजू शारांनी हडल्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरन गेलो. तो व्हडलो कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें सुमया बाचाव जातली ती थोडीच मो. आमी पळयता थोड्यांच्या मतींत आसता जावं पुरो ती इल्ले नवीकरणांत आसात या कॅरिस्मेटिकांत आसात या दुसऱ्या पंगडांत आसात. तांच्या मतींत इतलेंच थोडीच बाचाव जातली ना. बाचावी आसची देवाच्या हातांत आमच्या हातांत ना. त्या खातीर ताणें विचारलेले सवाल सुमया थोडीच मती बाचाव जातली. जेजू तांकां सांगी लागलो. पळया जेजू सांगले तांणी विचारलेल्या सवालाक जेजूची जवाब पळया. अशीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. म्हळ्यार कितें कश्टांची वाट आसा ह्या संवसारांत ती तुमी निराकर्सुंक या त्याग कितें म्हणटात पयस करूंक साधना. तुमी त्याग करून जिवंक जाय. सॅक्रिफायस करून जिवंक जाय. अशीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरूंक प्रयत्न करा. कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं. खंय सोदतलीं देवाच्या राजाक. तितल्या सलिसायेन देवाच्या राजा भितर येवंक जायना. सबार जाणां सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक फावटी घरचो धनी उठून दाराक कीड घाल्या उपरांत तुमी भायर रावन बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सुमया आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण कितें जातलें आमी सबार ओपारींनी आयकत हांव सर्गा राजा विशांत ह्या 10-11 ओपार 5 कडेन तेल आसलें 5 कडेन तेल नासलें. ती तेल हाडून दवरतात वरेत येताना आनी वरेत येता दार घालता. म्हळ्यार अर्थ कितें सर्गा राजाक वसानांतल्या बरी तुमी तुमकांच आड रावतात. तुमचें कोटेंपणू तुमचें कामुकपणू तुमचें चिताप तुमकां देवातावन पयस व्हरता. देवाचो मोग करिनासतना देवाक विधेय जायनासतना देवाक समर्पण दिनासतना देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरनासतना आमी जियेतना आमकां अशें जावंक साद आसा. त्या खातीर जेजू सांगता हांव बडयतां. तूं उक्तें गेल्यार हांव भितर येता. आज आमकां ही लितुर्जी ही वाचपां आमकां बडयते आसात. उक्तें करी आमच्या काळीज ताका स्विकार करया. एक फावटी तो दार दारपीत जाल्यार मागीर आमकां भितर सरूंक म्हणजे आमच्या साल्वासांव आमी होगडावन घेवंक नजो. पूण तो तुमी म्हणटल्यात सुमी आमकां दार उक्तें कर म्हणजे ती निमाणें घडी. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो तुमी कोण आनी खंयचे ते हांव नेणा. तेदुआ तुमी म्हणटल्यात आमी तुजेच मुखार खावन पिवन आसले हांव आनी आमच्या बिदींनी तुवें शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो तुमी खंयची हांव नेणा.
कोटेपण आदारतेल्यानो पळय कोणाक वदारवटो बंदू जाता कोटेपण आदारतेल्यानो जेजू सांगता कोटेपण आदारतेल्यानो चला तुमी सुमेस्त मुझे सरशिली आज संवसारान कोटेपण मस्त आमकां पळोवंक मेळटा मोस वांछन पळोवंक मेळटा जेलसी पळोवंक मेळटा द्वेष आमकां हेट्रेड पळोवंक मेळटा जोंपरो कामुकपण पळोवंक मेळटा अनैतीक संगत्यो आमकां पळोवंक मेळटात इमोरल एक्टिविटीज अबनॉर्मल एक्टिविटीज आमकां पळोवंक मेळटात अक्रम ओडण्यो आमकां पळोवंक मेळटात तर मोगोच भाव भयणीनो तो सांगता कोटेपण आदारतेल्यानो आज हांवें तुवें नितळ जावन जिवंक जाय कोटेपणान जिवन हांव स्वार्थ परगट करूंक जायना कोटेपणान जिवन स्वार्थ आयकून एका कानान तावन आनी एक कानान सोडूंक जायना एक चॅलेंज एक पंताव आना हीं वाचपां आमकां दितात आयताराची लितुर्जी गेल्यार मात्र पावना आयताराची लितुर्जी आमकां परिवर्तन हाडटा आमकां नवी करता अस्कतकाय आमच्या सगळ्या मध्ये आसा अस्कतकाय आसा म्हणून हांव अस्कतकायन पडचें न्हय बगार त्या कोटेपणांत हांव भायर येवचें आनी देवान आमकां मस्त वांटो दिल्यात साक्रामेंत दिल्यात जावं बरो प्राचिताच्या साक्रामेंताद्वारे देवा थंय आमी फाटी येता कोटेपण आदारतेल्यानो चला तुमी सुमेस्त मुझे सरशिली अब्राहाम इसाक जॅकब आनी हेर सर प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसतले तुमी पळयतले आतां तुमी म्हजी परजा पूण तुमी पळयतले सकड तुमकां भायर गेल्ले पळयतस तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दान ते केरलितल्यात चाराय कुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणा बसतलो म्हळ्यार कितें आनी आतां जी कोण निमाणी आसा ती पयली जातली आनी जी कोण पयली आसा ती निमाणी जातली सालवास हांव म्हज्या पॉकेटींत आसा म्हणची तूं जिवची निमाणी जातली सगळ्यांचो मोग करची सेवा करची सगळ्यां खातीर मागची भावार्थां जियोवची ओडपण ना कलतेपण प्रामाणीकपण उदारपण देवासपण आनी तशेंच त्यागमय बरी जिवितां जियोवची ती पयली जातली निमाणी आसली जावं पुरो पातकी ती जेजू सांगता अर्यपोटी तेजे सुवार्थेन ती पयली जातली तर मग अशें भाव भयणीनो आजच्या ह्या तिसऱ्या वाचपाच्या आदाराचेर दुसऱ्या वाचप आमी नियाळ करया दुसऱ्या वाचप हिब्रू घरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भारी एक आमकां एक आमचें नडतें कशें आसा जाय आमचें जिवीत आमी कशें बांदून हाडी जाय ताच्या वयर आमकां सांगता भावां भयणीनो आपले पोत कशें देवान तुमच्या लागीं उलयलेलीं उत्तेजनाची उतरां तुमी विसारल्यात वे तुज्या पोता सर्वेस्पर तुका तीद वितना ताका चीत दिवंक सुख नाका सर्वेस्पर तुका तीद वितना ताका चीत दिवंक सुख नाका पळय आज सर्वेस्पर आमकां तीद विता कशें तीद विता ह्या वाचपाद्वारे तीद विता पयल्या वाचप दुसऱ्या वाचप तिसऱ्या वाचप आमी आयकता हर एक दीस वाचपा आमकां तीद वितात आज आमी आयकोंकूच तूं आयकना जाल्यार तीद उंचें कशें मिसाकत वचना जाल्यार तीद उंचें कशें मागण्याकच बसोना जाल्यार सर्वेस्परान तीद उंचें कशें भावार्थान आमकां आळशी जाल्यार सर्वेस्परान तीद उंचें कशें तर आमी सर्वेस्पराच्या लागीं येया बायबल सांगता तुमी देवा लागीं सरया देव तुमच्या लागीं येतलो देवान आमकां फ्रीडम दिला स्वतंत्र दिला म्हणून आमी ते आमच्या कुडींच्या कुशलकाये खातीर ह्या आमच्या संवसाराच्या कुशलकाये खातीर ते उपयोग करून आमचें जिवीत आनी साल्वासां वगडावंक नजो तो सांगता म्हज्या पुता सर्वेस्पर तुका तीद वितना ताका चीत दिवंक सुख नाका तो तुका बेश्टायतना तुजें धैर्य सांडिनाका बेश्टायतना जावं पुरो थोडे फावटी आमकां बेश्टावणी मेळटा जावं पुरो थोडे सायन्स आमच्या कुडींत पिडेद्वारे देव दाखयता हे आमच्या बिझनेसाद्वारे दाखोवंक पुरो ते आमी सायन्स ह्या संकेत म्हूण चिंतून आमी धैर्य सांडूंक नजो सर्वेस्परा सांगाता दृढ रावा जाय कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेन हाडटा त्या खातीर कितें आमकां सकट कश्ट भोगूंक मेळटा तो आमकां नीट वाटेन हाडटा आमी सर्वेस्पराक विधेय जावंक जाय कश्ट तुमच्या तरपेतपणाचो वांटो म्हूण येता पळयात चिंता आज म्हाका एक ह्या जाग जावन येवचे कश्ट पुरो समासा म्हूण सांगूंक जायना ते कश्ट तरपेतपणाचो वांटो म्हजी तरबेती सेमिनारींत 12 वर्सांचे शिकपान मुगदाना आमची क्रिस्ती तरबेती दोतोर मुगदेतेस 10वेंत या PUCन मुगदाना
जावं पुरो आमकां तरबीत देव दिता. कितें म्हणटा, जाका आपलो पोत म्हूण लेखता ताका नीट वाटे काडटा. कश्ट, एका आवय बापूय घेवचे कश्ट, पती पत्नी घेवचे कश्ट, भुरग्यांक घेवचे कश्ट, युवकांक घेवचे कश्ट, तरबेतपण असो वांटो म्हूण येता. तर आमी आज ते पॉझिटिव्ह जावन चिंतूंक जाय. तरबेतपणे देव आमच्या जिवितांत येयल्या क्रायसिसांत आमकां तरबेत मेळटा, अनुभव मेळटा आनी देवातय आमी जिवंक आमकां साथ जाता. देव तुमकां आपल्या भुरग्या बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार काय नासतना समा वाटेक आयिल्लो पोतू कोण? बापायचे मार काय नासतना सांगा. हांवें बाबाचे मार ल्हान आसतना आडारान केल्यात, मायनी मारलां. कित्याक? ती धुवंक लगड काडूंक न्ही. आमकां कडेन एकल्यांक कणीत आसा. आमचें जिवीत बदला जाय, ती धुवी जाय आनी त्या खातीर ताणी आमकां, त्या खातीर जेजू सांगता, सांगपा आमकां ह्या बरयणार सांगता, भुरग्या बरीच लेखता, कश्ट तुमचे तरबेतपण असो वांटो म्हूण येता. देव तुमकां आपल्या भुरग्या बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार काय नासतना समा वाट्याक आयिल्लो पोत कोण? शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोशाक कारण जायना. खंयचीय शिक्षा संतोशाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्यांक गरजेचे आमी भावार्थाच्या शिस्तेन, मागण्याच्या शिस्तेन, साक्रामेंताच्या देवाच्या उतराच्या आदाराच्या शिस्तेन आमी कितें करी जाय? तरबेत जाय. तरबेत जाल्ल्याक ती समाधानाचें आनी नितीचें फळाभरीत जिवीत जोडून दिता. फळाभरीत नितीचें आनी समाधानाचें जिवीत जोडून दिता. ह्या पासो तूं पुरो जावन गळटात ते तुमचे हात उबारून धरा. पळय, हात उबारून धरा. बायबल सांगता, पुरो जावन गळटात ते तुमचे हात उबारून धरा. हात उबारचे म्हळ्यार कितें? हांवें म्हाकाच देवाक समर्पण दिवचें. म्हजे वरवीं आसाद, तुज्या वरवीं साद. त्या खातीर तुमचे हात सर्वेस्परा समोर तुमी उबारा. म्हाका कळीत आसा, ल्हान आसतना आमी मागणें करतना, तेर्स म्हणटाना आमी सक्कड हात उबारतले हांव. जावं पुरो ताजे उपरांत आमी ह्या कॅरिस्मॅटीक संचलन आयल्या उपरांत म्हाका उडास आयलो. जावं पुरो पवित्रत्मेच्या प्रेरणान आमी हात उबारून मागजय म्हणून आमच्या बाबान या जावं पुरो मायेन तांच्या मोतीक देवान घाल्लें. त्या खातीर आमची तरबेत एका कुटुंबांत जाता. ह्या तरबेतींत मुख्य वांटो केवळ याजक असो, फिरगज बिगार असो मात्र न्ही. मुख्य वांटो जावन आसा कुटुंबाचो याजक, बापोय आनी आवय. तुमी केवळ भुरग्यांक शिकप दिवन, तांकां ट्युशन दिवन तांकां ह्या संवसारांत सेटल करचें मात्र न्ही. तांकां स्वर्गराजाक सेटल करूंक तुमी आंगातावनूच प्रयत्न करूंक आसा. आनी तें तुमचें तें तसलो भावार्थ. तुमी कितें तांकां तरबेत ह्या संवसारांत दुसऱ्या ह्या रितींनी, ह्या नॉलेजींत, गिन्यानान दितात की तुमच्या भावार्थांनी तुमी दिवंक आसा. नाजाल्यार तुमी वाट चुकतल्या, तुमची भुरगीं वाट चुकतली. त्या खातीर तूं सांगता, पुरो जावन गळटात ते तुमचे हात उबारून धरा. आमी आमचे हात उबारून मागता ओंगी. एक सतमंत म्हणटाना, तेर्स म्हणटाना घरा. कितें आमचो कण येता आमी हात उबारून मागचें, कितें नालीस जायचें न्ही. भुरग्यांक ल्हानतावन तुमी शिकया हात उबारून मागचें. जावं पुरो नेणटुली भुरगीं हांव घरा येतना हात उबारून हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटात. तीच भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत ती म्हणटात की मातशे भाव भयणीनो तुमचे गळटात ते हात पुरो जावन गळटात. म्हळ्यार कितें? आज पुरो जावन आमकां सगळो दीस वावर करता पुरो जाता. कितले मागणे, कितले लांब म्हूण आमी म्हणटा. त्या मागण्याद्वारे आज आमी काम करूंक, वावर करूंक. आमी वावर करतना वावर दिल्ल्या देवाक विसरोंक नजो. आनी कामतात ते तुमचे पाय थीर सांबाळा. कामतात म्हळ्यार तुमच्या संवसारांत, ह्या संवसाराच्या बुलोवण्याक तुमी वळख जाल्यात, अकरा मोडण्यांनी तुमी आसात, ते पाय तुमी थीर सांबाळा. देवाक नाका जाल्ल्या कडेन आमचे मोना, आमचे हात, आमचे पाय वसना जावं दी, नाका जाल्ली कामां करिना जावं दी. तुमी समकता ती वाट नीट करा. समकता ती वाट नीट करा. अशें तुमचे मडकर पाय आड पडना जावं, बगार ते साफ गूण जावं. मडकर पाय आड पडना जावं, ते साफ गूण जावं. म्हणजे कितें? तुमचे नडते, तुमचे जिवीत देवाक मानतात असलें जावं. म्हाका भाव भयणीनो, आज देव आमकां जागवण दिता. देव आमकां तिदवण दिता. देव आमकां बदलावण्याक आपोवणें दिता. हे आपोवणेंच आमकां भलायकी. हे आपोवणेंच आमची तरबेती. त्या खातीर आमकां तरबेती दिता देवाचें उतर आनी तो सुपवित्र मोव.
पवित्रत्व आमकां प्रेरण दिता. हें देवाचें उतर आमी आयकतना आमचे थंय तो पवित्रत्व बदलावण हाडटा, परिवर्तन हाडटा. एक घडीत म्हाका उडासाक येता. एका रितीर मंदिरांत याजकान सांगलें तें घडीत. त्या रितीर मंदिरांत सुमार वर्सां पयलें एका तरणाट्याची रितीर आसली खंय. आनी त्या रितीर सबार तरणाटे आयिल्ले आनी एक आवय आपणाच्या पुताक आपो धाडून आयली. आनी हो पोतू मागण्याच्या स्पिरितान नातुल्लो, मागण्याक हे नातलो. एक दीस आयलो वचून रुमांत बसलो भितर आनी तेंच्या वॉलंटियरीन ह्या पयलें तो भायर येवंकूच ना. एक दीस जालो, 2 दीस जाले, रेतेरी मंदिरांत बेश्टे भितर बसोंक ना रेतेर आयक जाय. निमाणें ती आवय येवन ह्या जाका कडेन रडली. पाद्रेबा तूं म्हणी ये म्हणून, कित्याक सबार लोक आसता ह्या जाकांक ते प्रवचन वचूंक जायना जाल्यार ह्या आवयच्या ग्राणे मागणे आयकून ह्या जाक थंय गेलो, ताच्या लागीं उलयलो. आनी तो म्हणूंक लागलो, फादर आय एम नॉट इंट्रस्टेड, म्हाका इंट्रस्ट ना, म्हाका आसाक्त ना. आनी हें पुरो हांव फाती येना. वय हांव बावतिजम घेतलां, सकट घेतलां. मागीर तो ह्या जाक म्हणूंक लागलो, पळय आज म्हणी तूं ये, नाजाल्यार संजेर हांव डिसायड करतां. आनी त्या दिसी तो वचोंक ना. संजेर ह्या जाकान ताका आपयलें आनी आवय सांगता, ताका सांगलें तूं तुजें मागता, तुज्या खातीर हांव आशिर्वाद दिता. ताणें कितेंय ताका पाड सांगोंक ना. आनी तिसऱ्या दिसा आवय सांगता तो पाठी वेता. आवयक ह्या जाकान सांगलें भियेनाका, धीर काण घे तूं. गेली. आनी हो ह्या जाक सांगता सबार वर्सां उपरांत एका गांवांत व्हडलें कन्वेन्शन आसता. कन्वेन्शन वेळार एका आवय मुखार बसून रडोन मागते आसा, सुमार 10,000 लोक आसा. ताजे उपरांत तेंच्या कन्वेन्शनाच्या जाग्यांनी ते वॉलंटियर सांगता ते आसा, काका ही आवय बारी मागण्यांत आसा, पूण एक तिका प्रॉब्लेम आसा, तिचो एक पोतू बॅटरीडान जाला, तुमी हे जय म्हणून. आनी ह्या जाका त्या वॉलंटियरांनी सांगल्या खातीर तिच्या घरा वेता. आनी घरा वेतना बेड्डार चरको न्हिदोवन आसा. आनी सुमार एक 10 वर्सां उपरांत कोणा ह्या जाक ताका पळयता. आनी आवय सांगता ताका घुमटे सकल सकत ना. एका अवघडाक तो बली जालो आनी घुमटे सकल ताची सकत गेल्या. अंगातावन मात्र ताका सकत आसा आनी सगळी ताचे पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर डेड, मेल्यात. आनी तो ह्या जाकाक उडास येता. तो विचारता, सुमार 10 वर्सां पयलें रिट्रीट मंदिराक आयिल्ली तुमी सगळीं वय म्हणटा आवय. आनी तो वळो तो चरको ताका उलोवंक जायना, दोळ्यांत तावन ताच्या दराळ दुकां गळटात. तुमच्या भाव भयणीओ कितें सांगूंक आशेता न्ही म्हळ्यार देवान ताका अवकाश दिल्लो, ताचो हांकार. आज ताचे स्वार्थ, आज मस्त जाण म्हणटात म्हाका ही गरज ना, म्हाका देव गरज ना, म्हाका ह्या जाग गरज ना, साक्रमेंत गरज ना. तशें म्हणनाकात. आमकां कळीत ना आमचे एक ब्लड क्लॉट जाल्यार एक सायडीस वेता. थोड्या दिसा आदी म्हाका एक 30 वर्सांच्या चेडक्याच्या आवय फोन कर सांगता. तो आयकूंक आयकनातलो आवयक 15 वर्सां हांव इतले तिका कश्ट दिले की आवय भारी मागण्याची. आनी 30 वर्सां प्रायर ताचें ब्लड क्लॉट जाता, एक सायडीत वेता. आनी आतां तो ताच्या आश्रमांत खंय ताका दवरला रिकवरी जावंक. पूण वैज सांगतात बारीक कश्ट आसात. कितें हांव सांगता म्हळ्यार हांव बेश्टायना. बगार ही निदर्शन आमकां कितें सांगतात. आमकां बोड आसतना आज म्हाका हातपाय आसात, आज म्हाका देवान दोळे दिल्यात. हे दोळे हांवें नाका जाल्लें पळोवंक, नाका जाल्लें कर्तुवांक उपयोग करचे न्ही. देवान म्हाका कान दिल्यात, नाका जाल्लें हांवें आयकोवचें, ह्या पॉझिटिव्ह उतरां आयकोवचें न्ही. जीब दिल्या, हांवें वरां गांठल्यान म्हज्या मोबायलार कोणा कडेन चॅट करना, उलोवन बसचें न्ही. म्हजे जिबेक लगम घालूंक आसा. देवान म्हाका कूड दिल्या, सोबाय दिल्या जावं पुरो, हात पाय दिल्यात जावं पुरो. ह्या हांवें कितें अर्दे पुरे कोणाक कोड दाखोवन ह्या हांवें असल्या संवसारांत बुडचें पडचें रडचें न्ही. त्याच खातीर हांवें सांगलें आज सुलाभ वायटाक बली जावंक, बिडी सिगरेट पानपराक गुटखा पिवणें एडिक्ट जावंक, ह्या गांजाका एडिक्ट जावंक सुलाभ. मगच्या भाव भयणीनो आज हांवें थोड्या कडेन पळयलां आवय बापूय भुरग्यांक आंडितात खंय. कित्याक आंडितात? आज ती भुरगीं आयकनात. आवय बापायक भुरगीं ईमेल करतात, नाजाल्यार हांव घर सोडून धांवता, म्हाका सिगरेट हांडी, म्हाका तें हांडी, म्हाका हें हांडी. भियेनाकात, ब्लॅकमेलाक भियेनाकात. तुमी जर तर लांता म्हणून तुमी सांगाता आसून तुमी शिकयलेलें जाल्यार भुरगीं वाट चुकनात.
ह्या जाग सांगता त्या तरणाट्याची गत पळोवन म्हाका रडोवंक आयलें. हांवें इतलें ताका विचारलें, एक पावटी तूं येवन आराधनाक बसू, एक पावटी तूं बसू. ना फादर, आय एम नॉट बिलिव्हिंग, हांव तूं पातये ना म्हणलो तो. म्हज्या भाव भयणीनो, त्या खातीर आमकां भलायकी आसतना देवाक आमी विसरचे न्ही. आमकां हातपाय सोमा आसात, आमकां वाहनां आसात, आमकां इगर्जेक वचूंक कितें उणें आसा. जावं पुरो कोरोनाच्या काळार सकट मिसां ऑनलायनार आसतलीं. आज आमी हातपाय सोमा आसल्यांनी, सकट सोमा आसल्यांनी ऑनलायनार मीस पळोवचें म्हूण ना. जावं पुरो तसली मिसां गरजे पडटात पाप, जी कोण हांतुरणार आसात, जी कोण प्रायवंत आसात, जी कोण मरणांनी पिडेत आसात, तांचे ते असलो भावाक पळोवन देव तांकां आपडटलो. न्ही म्हजे हातपाय सोमा आसात, हांव घरा बसून घरा मिसां खाता म्हळ्यार ते आशिर्वाद जायना. त्या खातीर देवान म्हाका प्रेरण दिलें, लोकांक तूं मंगळाराच्या दिसा ही सुवार्ता प्रकट कर. लोक सुवार्ता आयकून दी मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रारा, सोनवारा आनी आयताराच्या मिसाच्या बलिदानाक वचून दी. कित्याक थंय देवाची प्रसन्नता ती पळोवन दित. जावं पुरे उतर तुमकां लागता, परिवर्तन हाडटा, ती पवित्र आत्म्याची कृपा. तर आज देवान दिल्लो अवकाश आमी गळसूं नाका. आनी साबार जाणांच्या जिवितांत हांवें असली गणितां पळयल्यात, असले रडिल्ले आसात. भाऊ जॉर्ज केदाळे सांगता, कुमसोराच्या सक्रामेंता विशयान सांगतना, ताका आपोवन हाडूंक केदाळे तो श्रीलंकाक वयतना आपोवन हाडूंक येवसो व्यक्ती ताका हार मारली खंय. आनी तो केदाळे गेल्ल्या कडेन वा 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 म्हणटालो खंय. आनी सुमार 1 वर्स हांव तसो म्हणटालो, 1-2 वर्सां हांव त्या पाद्र्या बाकडींत नातलें. आनी निमाण्या ब्रदर त्या गांवाक वता आसतना ताच्या कडेन विचार, तुका कुमसार जावंक जाय गे म्हणटाना तो सांगता, वय म्हाका कुमसार जावंक जाय. म्हणल्यार त्याच उतरान ताच्या आतांच्या कितें म्हणटात एक संकेत करतो दाखयता. पळय म्हज्या भाव भयणीनो, आमी जीब पडून वयच्या पयलें देवाक आमी अर्गां होगळाप दिवया. म्हणजे दोळे कोरडे जावचे पयलें ह्या देवाची महिमा आमी ह्या ताच्या उतराद्वारे पळोवया. आमच्या कानांत केप्पे जावन वयच्या पयलें आमी ताची सुवार्ता आमच्या काना भितर रिगोवया. आमकां एक जिवन शैली देवान दिल्या. संवसारान दिल्ली जिवन शैली विंची नाका, देवान दिल्ली जिवन शैली आमी विंचया. हांव चिंता आमच्या आवय बापायनी शिकयल्ली शैली ती सकाळीचें मागणें, सांजेचें मागणें, आनी आमकां आयतार सोदपाक घेवन सांबाळचें, दोतोर न्हू सुखय नासतना जियोवचें, आनी हर एका मेटांनी देवाचो उगडास काण आमी कार्य आरंभ करचें. हें तांणी कितले वर्ते शिकपा व्हरनी हें आत्मीक शिकप दिल्लें जावन पुरो. आज आमच्या कुटुंबांत ह्या जाग खूब जाल्यात. ह्या जाग जाल्या उपरांत विसरल्यात जाल्यार ते तांच्या दुरांतांनी ट्रॅजेडी रिलिजियस खूब जाल्यात. आनी कितलीशीं आज सेवा दिते आसात, मिसांवांत आसात. आमकां बरे विगार जावन ते आयल्यात कारण तांच्या आवय बापायचो भावार्थ, आवय बापायचें मागणें, आवय बापाय आसल्यान आज आमी हांगा सुवार्ता प्रकट करूंक साद आसा. तर आज तुमी आयकुनचे आवय बापूय, जावं पुरो युवक युवती एक दीस आवय बापूय तुमी जातल्यात. तर आज आमी हो संदेश घेवया, आमचें जिवीत क्रिस्ताच्या वाटेन आमी जियेवया. अशी दरवटो कश्ट आसात, साबार दिसांत आमी आयकता त्या वेजिटेबल विकची, तरकारी विकचो पोतू रँक आयलें, 2 वर्त्या मार्क्सांनी पास जालें, कश्ट काडल्यात. आमकां कळीत आसा कश्ट काडिल्ले त्या कश्टांनी वावून तूं ते सकट देव आशिर्वादीत करता आनी देव आमच्या सांगाता आसा. तर म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या लितुर्जींत आमी मागता आसतना ही वाचपां आमकां नितळ करून दिता. आमचें जिवीत क्रिस्ताच्या वाटेन सोंपोवंक जाय जाल्ली व्हड घटाय आमकां दिवन दिता. आमचे उण्या बुणस्कत काय आमी वळखून घेवया आनी सुम्या लागीं आमचे पातकाचे बोगसाणें मागया. ताचें उतर आमकां नितळ करता, ताचें उतर आमकां पवित्र करता, ताचें उतर आमकां आशिर्वादीत करता. त्या सुत्राच्या सत्यान हांव मागता. सर्वेस्पर बापा गणित कुळदारा तुका अर्गां होगळापणी वाखाण दिता. वाट सुकलेल्या तुज्या भुरग्यां खातीर हांव मागता. तुवें ह्या जागांक प्रवाद्यांक तुवें नेमले आनी तुवें सांगलें सुवार्ता प्रगट करा, शुभ वर्तमान प्रगट करा. तुमचो वाट, तुमचो जिवीत, तुमचो सत तुज्या शिवाय हे तुजे ते येना शिवाय आमी बापा देव वचोंक जायना. सुम्या तुज्या साल्वासांव तुवें दिल्लें आमकां एक धर्मार्थ देणें. ह्या देण्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. तुजी सुवार्ता 26 वर्सांत हांव प्रगट करूंक तुवें म्हाका बोळ दिल्ल्या खातीर अर्गां दितां. ही सुवार्ता आयकुच्या गांवांत परगांवांतच्या म्हज्या भाव भावडांचेर आशिर्वाद घाल. तांची काळजां मनां नवीकृत कर, नवीन कर, पवित्रत्म्यान बरो अंकर, बनपस, बंदड्यो, पिड्या शिडा, वायटोट्यो, सवयो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान निश्क्रीय जावन दिता. टाक
टच देम लॉर्ड, नाईट देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताच्या नावान अंतुळणार असलेली जेजूच्या नावान उठवून सोलू दीत, कुरडे पळोव दीत, तोंटे सोलू दीत, मोने उलोव दीत, बेरे ऐकू दीत. 38 वर्सां तळे लागली असलेल्या कापडलेलो जेजू तुमकां आपडून दी. मेल्ल्या लासारा जीव दिलो जेजू तुमच्या मेल्ल्या शिरांक कुडींक सदांच जीव दिव दी. तुमच्या भितर विश्वकंचे स्थितीर आसा तुम्ही नेणान कोलेस्ट्रॉल, फॅट, शुगर, बीपी, हर एक प्रॉब्लेम, किडनी स्टोन, पॅन्क्रियास, फायब्रॉइड्स, कितें एलर्जी, हार्ट प्रॉब्लेम, लिव्हर, लंग्स प्रॉब्लेम, जेजूच्या नांवान गूड जावन दी. 38 वर्सां जेजू आपुडलेल्या बरी तो ह्या घडी तुमकां आपुडता. मेल्लेला सारा जीव दिल्ले बरी तुमच्या शिरांक काडांक तो जीव दिते आसा. तुमकां नो स्पिरीट, म्हजो स्पिरीट हांव तुमकां अशुद्धपण तुमचे तो काडते आसा. वायट वडण्यो सोयता तुमकां संपूर्ण सुडका तो दिते आसा. ह्या घडये नलकुतीच्या कापुडलेलो 18 वर्सां बगुले स्त्रेक कापुडलेलो जेजू, बार्तिमेव दिश्ट दिल्लो जेजू, जाकेवेच्या घरा गेल्लो जेजू तुमच्याय घरा येऊ दी, तुमकांय अभिषेक करून दी, तुमकांय आपडू दी, तुमचें जिवीत नवें जावं दी. जेजूच्या अमोलीक रगत तुमच्या रक्त कणांनी, शिरांनी, सदांनी, हाडांनी, तुमच्या उदक रावचो जागो, घरघराणे काम करच्या जाग्यांनी आशिर्वादीत जावं दी. दैवीक काकुळटू तुमचे वैद्यावर येऊन दी. तुमचे कितें सक्कड जेजूच्या नांवान शिराप बोंड घाल्यात, आज तावन कितें उणेपण आसा तें सक्कड पयस सोदी. देवाच्या उतराच्या स्पिरिटान तुमकां तो बरोवन दी आनी तुमकां पवित्रत्व सोलो दी. खाना शारी मागली मायसर संत भक्त संगता मेळून ह्या भुरग्यां खातीर माग माय. हालेलुया 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 हालेलुया. हालो मार्ग शारा बालकरा शांदरिया बरा अल्फा कोरा राफाल रे शरीरा शम्माल किम्रा बरे री 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू महिमा जेजू. टच देम लॉर्ड, टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाप फ्रँकलिन सोजू, शोमो गादीसीस म्हजे खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावां खातीर आनी हांवें सेवा दिवच्या जाग्यां खातीर, म्हज्या पिरगस कुटुंबा खातीर आनी म्हाका धाडच्या लोकांच्या सर त्या सावां खातीर व्हॉट्सॲप, ईमेल, फेसबुकाचेर आनी ह्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलार धाडची सर त्या सावां देव आशिर्वादीत करच्या खातीर तुमी मागा. मोगाच्यान हर एका मंगळारा दिसा मुखल्या आयताराची सुवार्थ हांव प्रकट करते आसा. कारण इतलेंच आमी बरी तयारी करणं आयताराच्या लितुर्जींत सगळ्या काळजान आमी वांटो घेवंक आसा. आमी मात न्ही, आमची भुरगीं, आमच्या कुटुंबादारां सकड त्या खातीर तुमी प्रेरण जावंक आसा. आयतारा सोत भगवंतपणी सांबाळा, आयताराचे मीस सुकय नाकात. आनी हो संदेश जाता तितल्या लोकांक तुमच्या व्हॉट्सॲपाचेर तशेंच फेसबुकाचेर तुमी शेअर करा, वांटून घेया. ती सर्वीस फॉराच्या मोगान बरोवन दित, सर्वीस फॉराच्या आश्चर्यांती आशिर्वादी जावन दित. आमेन. दिव्यवाणी.